मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? बिझी आहात? ओके. सकाळ झाला, ऋतू गेला स्कूलात आणि आज असा मंडे आणि आता टाइम झाला असा 8:30. आता व्लॉग स्टार्ट केला. ओके. जस्ट टाइम झाला आईस ते कोथमीर हांवें हाडलेली न्ही वडी करपाक. ते थोडे पानां काडटाले हांव. सो म्हटलं आयज करूंक जाय म्हाका ते कोथमीर वडी. नाल्यार ते पिड्ड्यार न्ही फ्रिजीन, ताका लागून सो बसून तेचेच पानां काडले. सो म्हटलें उदकान घालून दवरला. सो आयज करतलें हांव वडी. सो कांय तुमकां शेअर करचें ना की ऑलरेडी तुमकां हांव शेअर केला. ओके. तेच करपाक टायम गेलो. ओके. आनी आयज वेदर मातसो बरो आहा, वत येता पावस येता, अशें पावस अशें ना. ओके. सो बसला शिव च्या पिवपाक. एपळ्यार आयज केला चिटकीची भाजी. तुका आवडटा मातशें तीख कमी करूंक जाय. चिटकीची भाजी केला. चिटकी आसलेली फ्रिजीचेर बी सुकता न्ही, चिटकीची भाजी केला आनी चपाती केला आनी ताका बनाना चिप्स घालून दिला. गेलो स्कुलाक. आई सेकंड पेपर हिंदी आनी व्हॅल्यू एज्युकेशनान. पळया कितें बरें तें. ओके. च्या पिवंक जाय. आयज खंय वचूंक जाय आमकां, सांगता मागीर तुमकां. ओके. ते म्हटलें पयलीं चाय पिवया, ते टायम रोखडो वयता. आईक मेळटा राव. आई सगळें आई म्हण राव अशें. आई मिल्क पावडर काडटा. हाय. ओके. च्या दवरला आनी एक कोथमीर पळयात उदकान घालून दवरला. आयज मातशें चड करया म्हटलें. करून दवरलें न्ही फ्रिजीन, कट करून दवरलें न्ही, केन्ना केन्ना फ्राय करून खावूं शकता म्हटलें. येवन करया. सो तें उदकान घालून दवरला. मागीर चड व्हडलो प्रोसेस कांय ना. फक्त पानां काडपाकूच हो व्हडलो प्रोसेस. मागीर करपाक इतलो व्हडलो प्रोसेस कांय ना. मिक्स करपाचें आनी स्टीम दिवपाचें. ओके. चला चाय पिवया. चिटकीची भाजी ऑलरेडी तुमकां हांवें शेअर केला. फ्राय म्हणजे अशें आमी न्ही चिटकी न्ही भाजून करतात. हे पळयात चपाती. बरें आहा भाजी? टेस्टी आहा. सो म्हाका कोणें तरी कमेंट केल्ली की रिचुकाक खंय बॉर्नविटा दी खंय. कॉम्प्लेन बॉर्नविटा. पण तो पिना घालून दिल्यार. दूध न्ही हाडून सगळें पयलें आमी पियात ना. दूध म्हणजे पियात ना. तो ताका आवडना दूध पिवपाक. तो ताका लागून. पण तो तुमी म्हणटा तें बरोबर आहा, कित्याक तो बारीक आहा न्ही, मातशें वीक आसा. पण तो पियात ना दूध बीन. केन्ना केन्ना आमी दूध हाडपाचें कमी केलां. तो दूध पियात ना. पण केन्ना केन्ना हाडटा. पण ताका आमी हळद घालून दितात. दुदान हळद मातशें बॉयल करून ताका तें दिता. पण कॉम्प्लेन घालूं बॉर्नविटा घालूं तो अजिबात पिना. सो ते आमी आतां दिवपाचें सोडलां. सो आनीक म्हटलेलें कोणें तरी म्हाका म्हणजे खूब जाण कमेंट करता की पोटान जळटा म्हटलें. आतां कांय तशें ना. अशें म्हणटा की मसाला म्हणजे चड स्पायसी बीन खाल्यार बीन तशें जाता म्हणून. आमगे तशी स्पायसी करना. तुमी पळयता आसतलें. रितुका लागून आमी स्पायसी करना चड. आनी अशें म्हटलां की च्या ताक आसता भशेनात ताक पिवंक जाय खंय. सो आमगे आसा ताक आसता आमच्या फ्रिजीन. तर ताक थोडे आनी कितें मसाला बी घालचे पडटा हेका ताकान. काय ना न्ही, फक्त मीठ घालून. ना 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 हेच्या पेया एक ताक एक बरें आहा. पोटाक थंडसाण मेळटा ताक पिल्यार. ओके. ताक आमगे आसतात. सो ताक आमी शितान बी जेवता आमी शितान घालून. सो आमकां ताक जाय. एक म्हणजे इल्लें शीत आमी हुमणान जेयता आनी इल्लें शीत आमी ताकान जेयता. सो आतां म्हटलें एक ग्लास ताक तरी पिवया म्हटलें. पळया ताका लागून. सो सगळें स्पायसी बी खूब कमी केला आमी. तुमकां खबर आहा न्ही अशें भायले बिले तशें खायत ना. चुकोन केन्ना गेल्यार एकदां म्हयन्याचें एकदां केन्ना रेस्टॉरंटाक वयता आमी. जशें की काल गेले पोटलो खावपाक. आतां या म्हटलें आतां नेक्स्ट मंथ. सो एक म्हयन्यान तुमकां न्ही एक रेस्टॉरंट तुमकां रिव्यू करता न्ही शुनात. आवाज दिना या. हां आवाज येना. हांवें म्हणटा म्हयन्यान एकदां म्हटलां हांवें. 4-5 म्हणूंकूच ना. म्हयन्यान एकदां तरी वचूंकूच जाय. म्हणजे एक रेस्टॉरंटाक वचून फूड ट्राय करूंक जाय. हे का न्ही. ताका लागून. सो दीस मंथ गेल्ले आमी विंटेजान. सो नेक्स्ट मंथ पळोवया खंय वचपाचें. ओके. चला च्या पिता. चपाती आनी चिटकीची भाजी. च्या पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. आमकां थंय वचूंक जाय. सो खंय तें मागीर तुमकां सांगता. डिटेल सांगचें ना आयज, कित्याक सरप्रायज तें. इफ आतां तुमकां सांगलें आमी सरप्रायज कितें उरतलें ताका लागून. सो मागीर सांगता तुमकां. तर आज वचपाचें आहा. जस्ट चाय पिवन भायर सरता. मागीर कितें येवपाचें आहा तें मागीर येवन करतलें काम. एकदां वचून येयलें न्ही, एकदां थंयच्यान वचून आयलें न्ही, मागीर एका मागीर कामाक जाय वचूंक मेळटा न्ही, ताका लागून. सो ओके. च्या पिता आनी मेळटा तुमकां मागीर. चला. आनी आयज पळयात बरें वत पडला. कपडे सुकले म्हाजे. सामकें करकरीत जाला. बारीक बारीक अशें पावस पडटा. आवय देवा. आज बरो पडलो वत. कितें आहा गे सुकोवपाचें? हांगा सुकय. कितें आहा सुकोवपाक? पण सकाळ सकाळ फुडें इतलें कडक वत बी पयलें न्ही वाज येता. तरी तुका छत्री व्हरूंक ना. हांवें छत्री तरी मोडलें हेजें. ते आमी हाडलेलें पळय पणजींतल्यान 100 रुपया दिवन. कांय फायदो ना तें. मोडलें म्हणजे कितें रितीव की न्ही परत बेश्टोच ओपन करता बंद करता परत परत. ते मोडचें ना. मोडटलेंच न्ही. सो आयज तें मोडलेलेंच व्हेला. म्हणजे अशें ओपन जाता अशें कांय ना.
आनीक आसा हांगासर बारीक हांव पयलीं सोदतालें हांव सकाळीं पण तें हांगा आसा पळय आतां मेळ्ळें दिसलें म्हाका तें पळयात ऑरेंज कलर सकाळ सोदतालें हांव पण ताका तो बरें आपूण तें म्हणलें व्हरता खंय म्हणजे ओपन जाता तशें घेवन गेलो ओके चला चाय पिवन जाल्लें आसा हांव रेडी आतां हांव सांगता तुमकां मागीर खंय वयता बीन तें ओके चला तो जस्ट भायर सरला आमी म्हटल्यार पयलीं एक काम करून या घरची कामां तशी आसा काय आजून करूंक ना ती सुद्दां काम ती ते केन्ना चुकता तें करचें पडटा सो म्हटलें पयलीं वचून येवया घराची कामांय करया सो आमी आतां खंय वयता पळय तें तुमकां आतां कांय सांगना कित्याक खबर आहा ते प्लॅन जातले काय ना खबर ना न्हू ना सो पयलीं सांगून दवरप तें बरें जायना सो आमच्या तकलेन 2 ऑप्शन आसा इफ हें जायना जाल्यार एक दुसरो एक प्लॅन आसा तेका लागून आतां वयता आमी थंय पळोवया कशें कितें आहा तें जस्ट आमचें फाल्यां 1 दीस उरला न्ही फाल्यां 1 दीस उरला म्हणजे खूब टायम जाला म्हणजे एक्चुअली हे सगळें पयलींच करून आसलेलें पण टायमच मेळोंक ना सो म्हटलें आयज या पळोवया कशें कितें आहा तें प्लॅन 2 आसा तकलेन इफ हें बरें जाल्यार वेल एंड गूड म्हणटा हांव की हें आमकां जाय आसलेलेंच सो जस्ट तेका लागून आतां वयता आमी जस्ट भायर सरला ओके सो मेळया मागीर हां चला सो जालें आमचें काम बरें दिसलें ओके सो आतां मातशें तेजें प्रिपरेशन करूंक जाय फाल्यां 1 दीस मेळटा आमकां ओके फाल्यां 1 दीस रावा तुमी परवा तुमकां कळटलें कितें आहा तें आमचें प्लॅन आनी हो वीक आहा पळय फक्त आमचें सेलिब्रेशनूच आहा कळटलें तुमकां कितें तें आनी हें एक काम जालें न्ही म्हाका खूब बरें दिसलें सो सेकंड प्लॅन आमचें आसलें कितें तें इफ हें ना जाल्यार सेकंड प्लॅन पण हें जालें ओके सो फाल्यांचो 1 दीस तुमी रावात ओके सगळें जाल्लेलें आसा उलोवन बी येयला आमी आतां सगळें प्रिपरेशन करूंक जाय सो फाल्यांचो 1 दीस आहा पळोवया आतां कशें कितें सगळें हेज्या हातीर आहा सगळें हेज्या माथ्यार पळोवया सांजचे बीन टायमार थोडें थोडें कितें प्रिपरेशन करून दवरया कितें ओके 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 सांजे आयज आहा थोडेशें टायम सो रितीको न्हीद घालून या तेका न्हीद घालता आनी मागीर कितें आहा तें बारीक बारीक काम करया ओके सो जाल्लें आसा आतां आनी कितें काय ना न्ही जस्ट आतां वयता आमी घरा ओके चला सो जस्ट पावलें हांव घरा म्हणजे वोदोळ पावल्लें येयलें मातशें बारीक बारीक कामां आसलेलें आनी अळू वडी सॉरी म्हाका तोंडाक अळू वडी येता कोथिंबीर वडी जस्ट बेगिना केलें आनी स्टीम दवरपाक दवरला सो म्हटल्यार आयज तुमकां एक करी रेसिपी शेअर करता खूब दीस जाले करूंकूच ना आमगे न्ही गे तांबडे चणे आसता पळय तेजे आयज करी करया म्हटलें आनी जालें न्ही गॅस बंद केला दिसता अळू कोथिंबीर वडी जालें तें ओके सो म्हटलें एक करी तुमकां आयज शेअर करता ओके कामां सोंपना आनी वच सामकें भायर आनी मागीर थोडे कॅबेज आसलेले फ्रिजीन म्हणजे कॅबेजची भाजी करया नाल्यार पिड्डे येता मागीर फ्रिजीन आनी शिवराता भाजी बी ना जाली न्ही तो मातसो हें जाता पळय अळू सॉरी कोथिंबीर वडी ओके आयज मातशें चड जालें तें कित्याक कोथिंबीर चड आसलेलें न्ही 3 हितून गेला ओके आनी हे चणे आसता पळय तांबडे चणे ताका तांबडे चणे म्हणटात ओके मीठ घालून न्ही मम्मीन बॉयल म्हणजे कुकरान न्ही कितली सिटी काडला 5 सिटी काडला खंय आनी बरें शिजला बी हें पळय असले चणे आं हें पळय आनी हें न्ही जे कोण बारीक आसता पळय तांकां मोठे जावंक जाय जाल्यार सकाळीं उठल्या बरोबर न्ही खाली पोटाक हे चणे आनी ते भिजत दवरता पळय ते उदक पिवंक जाय खंय उदक आनी हे म्हणजे सोक करून दवरलेले चणे खावंक जाय बॉयल करूंक जायना हें आतां कच्चें आसा हे रितुकाक दवरला म्हणजे कोण बारीक बी ना तांकां मोठे जावंक जाय अशें म्हणटा मम्मी सो हे चणे आनी तेजें उदक पिवंक जाय सो हे रितुका काडून दवरला रितुका असलें आवडटा चणे बी खावपाक ओके हें पळयात हें जाल्लें आसा आतां आमकां करी करपाक न्ही सेम जशें आमी मशरूम शाकोती बीन करना तशें तें बंद कर ओके हांगासर पळय अर्दो नाल्ल ग्रेट करून घेतला एक कांदो लांबसर कट करून घेतला 3-4 मिरसांग घेतला आनी लसूण घेतला हें सगळें पयलीं हे 3 फ्राय करून घेतले थोडेशें तेल घालून न्ही एक बरें ब्रावन जायसर न्ही आमकां फ्राय करून घेवंक जाय सो कांदे न्ही मातशे ब्रावन जायसर न्ही आमकां हें पयलीं फ्राय करून घेवंक जाय फ्राय करून जालें की सोमतें तें सोय घालूंक जाय ओके आनी लो फ्लेमीन न्ही बरोसो एक ब्रावन कलर जायसर न्ही एका बरें भाजून घेवंक जाय मम्मी म्हणटाली चणे आपण जे सुक्का करता म्हणून सुक्का आणि दाळ म्हाका ते दाळ खावंक वाज येलो हे सुक्काय बरें जाता हे तुमकां नेक्स्ट टायम सुक्का हांव शेअर करता ओके मागीर सुक्का कर आनी परत दाळ कर सो म्हटलें मम्मी करीत कर म्हटलें पाव वांगडा बीन सांजचें बीन खावपाक बरें लागतलें गरम मसाला घालून केलें न्ही बरें जाता पण ऋतूक आयल्या बरोबर म्हणटालो दाळ करूं नाका म्हणटालो ताका दाळ जाय सो बरें ताका न्ही सोय आहा पळय बरें ब्रावन जायसर न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय सो हें पळयात फ्राय करून जाल्लें आसा हांवें गॅस बंद केला आतां मातशें खूब गरम आहे हेका न्ही मातशें आतां थंड जावनी सोय न्ही हांगासर थंड जाल्लें आसा आतां आमी घालया
एक धाकटो चमचो हळदीचो पिठो आणि एक व्हडलो चमचो घालता गोवन गरम मसाला. ओके मातशें मिक्स करून घेता आणि उदक घालून आमकां हें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हें पळयात मसालो हांगा रेडी आसा आणि हांगासर दवरला आयदन. ओके सो आतां घालया आमी तेल. तो 2 चमचो तेल घालता हांगासर. सो आतां घालता कांदे. सो हांगासर एक कांदे चॉप करून घेतला. तो कांदो न्ही जस्ट आमकां 1 मिनटाक फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता कढीपत्ता. एक्चुअली कढीपत्ता पयलीं घालनासलें ती आतां मागीर बंद जाता मागीर. ओके सो मातशें ताका फ्राय करून घेवया. सो आतां घालता टोमॅटो. सो हांगासर न्ही कितें घेतला टोमॅटो 2 टोमॅटो घेतला चॉप करून घेतला. आनी टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जाय आसता ताका कूक करून घेवया. चणे शिजयल्ले पळय तेन्ना मीठ घातला. ओके मातशें पळोवन मीठ घालात. बरें ताका मिक्स करून घेया. सो हांव पळोवंक शकता बरें टोमॅटो बी बरें सॉफ्ट जाल्ले आसा. सो आतां आमी घालया चणे आनी ते शिजयल्ले पळय उदक ते आमकां घालूंक जाय. ते उडोवंक जायना. ओके घाल. पयलीं ताका बरें मिक्स करून घेयात. सो मिक्स करून जालें की न्ही मातशें न्ही एका आतां मातशें बॉयल येवंक जाय. बॉयल येयली की मागीर आमी घालया मसाला पेस्ट. सो हांव पळयात चण्याक न्ही मातशें बॉयल येयल्ली आसा. आतां आमी घालया मसाला पेस्ट. घाल. सो बरें एका मिक्स करून घेयात आनी ग्रेवी तुमकां कितली दाट जाय पातळ जाय त्या हिशोबान तुमी उदक ऍड करात. सो हें पळयात परफेक्ट आसा. आतां एका न्ही बरेंशें खतखतो हाडया. मागीर लास्ट बरें ताका खतखतो आयली की मागीर लास्ट आमी कोथमीर घालून हें करया. सो मागीर रेडी आमची करी. सो हें पळयात करीक न्ही बरेंशें खतखतो आयला. लास्ट घालता कोथमीर आनी हांगासर चण्याचो रोस रेडी. सो करी जाल्ली आसा आनी कॅबेजची भाजी. हें पळयात दिस टायम आमी टोमॅटो घातला. केन्ना केन्ना आमी टोमॅटो घालना. आयज टोमॅटो घातला आनी हें पळयात अळू सॉरी म्हाका अळू तोंडां येता. कोथमीर वडी. आतां ताका मातशें कट करून दवरता हांव. थोडे डब्यान दवरतलें थोडें आतां फ्राय करतलें. ओके आनी आयदनां आसा ताका पयलीं वॉश करूंक येता. ओके आनी जेन्ना आमगे अशें गरम मसाला घालून चण्याचो रोस बी केलो न्ही सांजचे आमगेर पाव आसता. सो सांजचे आयज पाव घेतले. आतां शीज येतले आमी. ओके हांव हें सगळें फटाफट काम करून घेता. मागीर तुमकां आयज कितें एक बरें रेसिपी शेअर करूंक जाय. तें कितें तें तुमकां मागीर सांगता. ओके चला. सगळें काम आनी हें आतां फ्राय करतलें हांव जेवताना. ओके आनी हें डब्यान फ्रिजीन दवरतलें. आनी म्हाजे सबस्क्रायबर आहा एकता नाईक त्याने ट्राय केल्ले खंय कोथमीर वडी अशेंच ताका खूब आवडले खंय. आनीक आहा म्हाका ताणें धाडले फोटो. एकता हेका धाडलेले म्हाका फोटो. आनीक आसा नीता गोसावी म्हणून त्याने ट्राय केल्ले खंय ताकाय खूब आवडले खंय. ओके अशें कोणें आजून ट्राय बी करून आनी ट्राय करात आं खूब लागता. रितिका आवडटा म्हणजे पळयात तो खाता. ओके सो आयज तुमकां न्ही एक स्वीट रेसिपी एक शेअर करता. क्विक रोखडें आता गॅस बी यूज करपाची गरज ना. विदाउट गॅस आमी आयज ते स्वीट रेसिपी करतले. ओके 10 की जाला न्ही म्हटल्यार आयज करया म्हटल्यार रोखडें आसता ताका लागून मातशें डिफरंट आहा. ओके सो चला आतां करया आमी. रितीक येवच्या पयलीं करया ताका मातशें सरप्रायज दिवया. ओके चला. असं एक बाउल घेतला हांवें. आतां तातूंत घालता 1/4 कप शुगर. सो आतां घालता 1/2 कप उदीक. सो आतां घालता हांव एक ऑरेंज फूड कलर. इफ तुमकां ऑरेंज नाका जाल्यार येल्लो फूड कलर तुमी घालूं शकता. ओके जे कलर तुमकां जाय तुमी घाला. सो हांव न्ही हांगा ऑरेंज फूड कलर घालता. पयलीं ताका मिक्स करून घेता. इफ जाय जाल्यार आनी घालतलें हांव. बरें ताका मिक्स करून घेयात. तो हें आनी थोडेशें घालता हांव. बरें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात हांगा न्ही शुगर न्ही बरें मेल्ट जाल्लें आसा. सो हेका न्ही आतां सायडीन दवरुया. सो हांगासर हांवें एक बॉल घेतला. हें न्ही दुबयचें बॉल आं हेतून करता. सो आतां घालता हांव 3 व्हडलो चमचो मिल्क पावडर. सो आतां घालता 3 व्हडलो चमचो फ्रेश क्रीम. सो हांगासर घातला 3 व्हडलो चमचो फ्रेश क्रीम. सो आतां हें न्ही पयलीं बरें मिक्स करून घेवया. आमी हांगासर फ्रेश क्रीम घातला जे अमूलचे मेळटा पळय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ते दुधाचे उरले साय आसता पळय मलाई ते तुमी घालूं शकता. ओके म्हाजे मलाई नासले म्हणून हांवें क्रीम घेवन येयल्ली हांव. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो हें पळया एका बरें मिक्स करून घेतला. आतां आमी घालता बादाम. बादाम हांवें मातशें चॉप करून घेतला. तुमकां जाय जाल्यार बादाम काजू किशमिश कितें जाय पळय ते तुमी किशमिश घालनाका. बादाम काजू नाजाल्यार पिस्ता ओके तुमी घालूं शकता. हांवें फक्त हांगासर बादाम घेतला.
बरें एका मिक्स करून घेयात. ओके, एका बरें मिक्स करून घेतला आनी रेडी आसा. आतां एका सायडीन दवरुया. सो हांगासर न्ही हांवें स्लायस ब्रेड घेतला आनी हांगासर एक धाकटेशे बाउल घेतला हांवें आनी अशें न्ही आमकां हें रावंड शेपान कट करून घेवंक जाय. सो म्हाजे हें बाउल आहा पळय ताका शार्प ना, म्हणजे शार्प असल्याने मातशें बरें कट जाता. तें पूण जालें हें. सो अशें आमकां न्ही हें रावंड कट करून घेवंक जाय. हें पळय अशें. तर न्ही हांव सगळें ब्रेड न्ही अशें रावंड कट करून घेता आनी सायडींतले आसता पळय ते ब्रावन ते काडून घेवंक जाय. ओके, सो अशें हांव करून घेता सगळें. सो हें पळय तशें रावंड कट करून घेतलां. आतां न्ही हें जें आमी केलां पळय क्रीम मिक्सचर तेका लावून घेवपाचें. अशें बरें ताका मातशें थीक लायात, चड पातळ लायनाका, मातशें थीक लायात. हें लावून जाल्लें आसा. सो आनी एक ब्रेड घेता आनी ताका तेज्या वयर दवरता आनी बरें ताका अशें न्ही प्रेस करात. ओके, तो बाकीचें हांव सगळें करून घेता. ओके, तो सगळ्या ब्रेडाक न्ही हांवें आतां क्रीम लावन घेतला. आतां हें घेवया आमी. ओके, सो पयलीं न्ही जे आमी फूड कलर मिक्सर केला पळय तितून डीप करून घेवया. चड वेळ ताका डीप करून दवरनाका. आतां रोखडें ताका अशें भायर काडात, मातशें ताका जाल्यार प्रेस करात आनी हांगासर घेतला हांवें डेजिकेटेड कोकोनट. तितून ताका न्ही बरें अशें डीप करून घेयात. ओके, हें पळयात. ओके, आतां पयलीं हांव न्ही हें सगळें करून घेता. तो चला एका आमी करया प्रेजेंटेशन. ओके, हांगासर न्ही हांवें घेतला कंपाउंड चॉकलेट ग्रेट करून घेतला ते घालता आनी हांगासर दवरता एक पिस्ता. ओके, तो हें आसा आयचें 10K सेलिब्रेशन डेजर्ट. कांय गॅस ना कांय ना, रोखडें येता आनी खावपाक न्ही एकदम बरें लागता. भुरग्यांक न्ही हें खूब आवडटलें. सो हें तुमी न्ही मुद्दाम ट्राय करात, खूब बरें लागता. ट्राय करा तुमी. आनी केन्ना कुकिंग कॉम्पिटिशन बी आसता पळय तेन्ना अशें म्हणटात न्ही नो फायर बीन अशें, तेन्ना तुमी हें करूं शकता. रोखडें येता आनी खूब आवडटलें सगळें. तो आतां हें आतां कशें जालां मागीर खावून सांगता तुमकां. शिव येवनी रिती येवनी. ओके, सो करून पळयात, खूब आवडटलें तुमकां. ट्राय करा एकदां. ओके, चला. शिव आयिल्लो आसा म्हटलें टेस्ट करून सांगता. ताका न्ही जेवणाच्या पयलीं ताका जाय स्वीट. मागीर जेवून मागीर स्वीट दिलें न्ही मागीर बॉब मारता. सो आमचो बॉस आयिल्ले आसा आनी हें आसा आमचें 10K सेलिब्रेशन प्री सेलिब्रेशन. काल एक जालें, आयज एक जालें आनीक आसा खूब हांव सेलिब्रेशन. राव. सो शिव खावून सांगतलो कशें जालें तें. बरें घे, हें पळय दुबयचें आनी हेय दुबयचें, सगळें दुबयचें घे. बरें अशें कट करून खावून सांग कशें जालें तें. कितें आसूं खावून सांग तूं. हें कितें तें कितें. राव, बरें अशें न्ही बरें कट करूंक जाय. हां, खावून सांग. खरें खरें रिव्यू दी. आं, बरें जालां काय ना. बेश्टा न्ही काय खबर ना म्हाका. तूं खाव गी. आतां कशें केलां कितें केलां म्हाका नाका. म्हाज्या ऑडियन्साक खबर आहा हांवें कितें घातलें तें कंपाउंड चॉकलेट, तें डार्क चॉकलेट. मदीं घातला दुबयचे पिस्ता. सगळें दुबयचे माला सांगा. प्लेटूय दुबयचे. बरें आहा. ओके, खावून सांग तुमकां. बेस्ट जाला. ऑलरेडी खालें हांवें. टेस्टी जाला. कुकिंग कॉम्पिटिशन बी आसता पळय शिवनाक नो फायर म्हणून तेन्ना करपाचें. बेस्ट. ओके, ट्राय करा तुमी. ट्राय करून म्हाका सांगा कशें जालें तें. ओके, चला. आयल्या बाबा कितें दिला रे. फॅन्सी बेल्ट पळय. दाखय रे कितले रे. 1 2 3 4 काडटा पळय तो 4. सावका आसूं काडनाका. 5 आनी कितें बेगा ना. आवय कितें रे. पेपर कसो गेलो. पेपर सोड. फ्रेंडशीप डे इम्पॉर्टंट ताका न्हू रे ती. आवय हांगा आनी आसा. बरें आहा मरे. बरें केला पळय. चपाती हे कोण दवरला चपाती. भाजी खाल्ल्या मरे. व्हेरी गुड. आसूं टिचर सांगपाचें न्ही मातशें राव म्हणून. आपण टिफीन खाता. आवडलें मरे भाजी. हय, सांबाळून दवर. 3 4 5 6 आनी पेपर कसो गेलो. हिंदी खबर ना. हय, ती हिंदीन तूं विकता तूं. आसूं बरें ना मरे कितें तरी. आयक रे. अनुष्कान दिला आणि अद्विकान दिला आणि अद्विकान दिला आणि ऋतुजा दिला आणि काव्यान दिला आणि वैष्णवीने दिला. पेपर हिंदी भरला मरे. मात तरी भरला मरे. एक तरी मार्क पडटले मरे. हिंदी भरला मरे. एक तरी पडटले मार्क्स. आसूं पळोवया. चल कपडे काय नापावत.
बसला आम्ही जेवपाक दाखयत तुमकां आयज मंडे श्रावण थाली सांगासर आसा वडी कॅबेजी भाजी हें आसा बटर मिल्क ताक ओके आनी हें आसा करी आनी पिक्कल आनी रायस इतलेंच कितें रे शिव पळय जेवण वाडला येवंक ना अजून फोनाचेर फोन कितें खावयता मागीर हेका खावोंक जाय खंय व्हडलो धाकटो बाबू जाला आतां चल चल खावयता मागीर हांव जेवूंक येता हांव पळय येयलेले खा तूं चल सगळें हाय म्हटलें ना सगळें हाय म्हण चल जेव यो हां यो यो चला जेयता मागीर मेळटा तुमकां चला सो दनपारां तुमकां मेळालेत मागीर हांवें कांय व्हिडिओ बीन करूंक ना एग्जाम न्हू हेजे आतां टायम जाला 11 जस्ट आत्तां जाले स्टडीज आनी हांकां न्ही 2 पेपर न्ही ताका लागून प्रॉब्लेम जाता सो खूब आसता न्ही तें कितें रे जालें एग्जाम आयज 3rd पेपर तेका आयज 2nd पेपर फाल्यां 3rd पेपर फाल्यां आसा तेका इंग्लीश आनी जीके सो जस्ट आत्तां जालें पुरो जालें म्हाका तकली दुखपा लागलें खूब आहा न्ही तें बारीक 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 आनी सो इंग्लीश म्हटलें की न्ही सगळें मिनिंग्स बीन सगळें आसता हांकां केलें तेणें म्हणटली रित्वी इतलें लेट न्हिदता काय म्हणटलो 11 सुमार तर कितें जाता खबर दनपारां तो न्हिदता न्ही एक 1.5 वर तो न्हिदता तो दनपार न्हिदता ताका रातचें मागीर जेवण पडना ताका अरावंड 11:30 बी असो न्हिदता पण सकाळीं उठपाक बी अशें कांय प्रॉब्लेम जायना उठता तो सकाळीं ओके सो दनपारां ताका 1 वर 1.5 वर ताका न्हीद घालताच नाजाल्यार आतां ह्या टायमार न्ही तो स्टडी बीन बरो करना सो हें न्हिदलें न्ही मातशें फ्रेश दिसता न्ही आनी सकाळीं उठपाचें कांय टेंशन ना इफ तो 12 न्हिदू 12:30 न्हिदू सकाळीं उठता तो ओके न्हू रे ओके सो आयज आमचे प्लॅन आसलेले न्ही आमी थंयच्यान आयली मागीर तुमकां म्हटलेलें की सगळें शॉपिंग बीन करपाक वचूंक जाय म्हणून दनपारां तो शिव म्हणपालो नाका आयज नाका म्हणपालो की ताका मातशें काम आसलेलें पणजी सो फाल्यां सकाळीं या म्हणपालो सो फाल्यां सकाळीं च्या पिवन आमी वयतली की कितें आहा तें फाल्यां एकूच दीस मेळटा न्ही आमकां ताका लागून सगळें आमकां सगळें प्रिपरेशन फाल्यांच करूंक जाय ओके सो चिंतलें की फाल्यां सकाळीं अशें चाय पिवन बीन वचया ओके आनी जें आहा तें काम सकाळीं करया म्हटलें पण ताका लागून आयज वचूंक ना आमी ओके सो आनी कांय ना एंड घेवपा आयला व्हिडिओ थोडेशें नांव घेता ओके तो फर्स्ट आसा रेश्मा शिरोडकर विजेता नाईक प्रवीणा चोपडेकर आयरिनी रॉड्रिगीज अल्बर्टिना फर्नांडीस लॉरेन कोलाको जिना देसाय ग्रेसी परेरा शर्ली मेनेझीस एडिटा फेराव आनी ज्योती नाईक ओके तो सद्या इतलेंच नांव घेता आनी कोणाचें नांव बीन घेवूं ना न्ही नेक्स्ट व्लॉगान घेतलें हांव ओके तुमकां खबर आहा न्ही सद्या नांव घेताच हांव कोणाचें उरला बीन जाल्यार न्ही म्हाका मातशें कमेंट करात ओके उरता केन्ना केन्ना ताका लागून ओके आनी कांय ना पावस तर अजिबात ना आयज तरी पावसूच ना पण मातशें गरम जावपा लागलां कशें अशें पावस पडला मातसो बरो दिसता न्ही ओके सो चला मम्मी न्हिदला शिव कितें करता पप्पा करता पप्पाय न्हिदला दिसता ओके कितें करता न्हिदला खंय ओके सो चला आयचो हो व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय I love you friends. Please leave comments and subscribe to my channel. God bless you all. सो आयज बड्डे आसा आनी काल एक बड्डे आसलेले आनी कालच्या व्हिडिओनी हांवें ताका विश करूंक ना आनी काल आसलेलो आईचो बड्डे मातशें बिजी आसलेलें आनी काल तुमी पयले आसतलें काल हांवें व्लॉग न्ही म्हणजे व्हिडिओ आहा पळय मातसो 8 घातलेले हांवें सो मातसो गडबड जाल्ले कित्याक हांवें ते रेस्टॉरंटचे व्हिडिओ घातलेले न्ही ते रेस्टॉरंटान ते तेंच्यांनी बारीकशें म्युजीक लायलेलें ते म्युजिकान म्हाका कॉपीरायट येयले सो म्हाका ते डिलीट करचें पडलें आनी परत एडिट करचें पडलें सो टायम लागलो आनी खरेंच हांव विसरलें विश करपाक ओके हांव ते सेवेरिना रॉड्रिगीज हांव सॉरी म्हणटा कालच्या व्हिडिओन चेड्याक हांवें विश करूंक ना काल ताजो बड्डे आसलेलो म्हटल्यार ताका आयज विश करया ओके सॉरी म्हणटा कारण मातशें बिजी आसलेलें आयजूय काल बड्डे आसलेलें व्लॉग येतलो तुमकां ओके सो नांव आसा लिओनेल रॉड्रिगीज हॅपी बिलेटेड बर्थडे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बिलेटेड बर्थडे लिओनेल रॉड्रिगीज आनी आयज आसा 8 आयज 2 बर्थडे आसा एक आसा वैशाली अनंत भट विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें जे कितें विश आहा पळय सगळें देवा बरें पुराय करचें हें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे वैशाली अनंत भट आनी नेक्स्ट आसा बर्थडे
प्रीती रायकर 71st बर्थडे हा प्रीती रायकर विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें जे कितें विश आहा पळय सगळें पुराय करचें हेच देवा कडेन मागतात वन्स अगेन हॅपी बर्थडे प्रीती रायकर वैशाली अनंत भट आणि बिलेटेड हॅपी बर्थडे लिओनेल रॉड्रिगीज Happy birthday and many blessings to you. May God make all the wishes come true. Happy birthday. तो प्रथमेश रायकरान म्हटला बर्थडे सॉन्ग सिंग कर खंय Happy birthday to you. Happy birthday to you. हॅपी बर्थडे डिअर राव डिअर प्रीती Preeti. वैशाली म्हण डिअर प्रीती वैशाली Vishali आणि लिओनेल Lionel. हॅपी बर्थडे टू यू ओके सो प्रथमेश रायकरान म्हटलेले की बर्थडे सॉन्ग सिंग कर म्हणे बर्थडे सॉन्ग सिंग कर म्हटलेले तर म्हणजे तिघांकू बर्थडे सॉन्ग विश करूया म्हटले है का नाही ओके 21. चला चला बाय